देवाचें उतर ह्या नियाळ मोलान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. भागयोंत आंकवार मरेचें समर्पण. शुभ वर्तमानांत जायते पावट फारिजेव आनी सादुक्यां बरोबर गुणगुणटले आमकां मेळटात, पूण तांचे मदें जायती अंतर आसा. फारिजेव धर्मीक फुडारी आसले आनी सेवा धर्मीक कायदे मांडटाले आनी बारीकसायेन ल्हान तशें व्हड कायदे ते मांडटाले. फारिजेव जिवणपण आनी बोडवे आनी आत्म्याक विस्वास करताले. सादुकी जिवणपण आसा म्हूण मानिनासले. फारिजेव सोडवणदार येवचो आसा म्हूण रावताले. सादुकी ताची सुसेगाद जिवितान उचांबळाय फकाण कशें करूंक सोदताले. जेजू तांचे वयर हुशार देखून तांकां आपल्या शाणेपणान बरो जबाब दिता आनी सांगता संवसारी जिविता आनी सर्गीच्या जिविता मदें एक व्हड अंतर आसा. आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय, पूण सगल्या जिवंतांचो देव. म्हणजे ह्या संवसारांत मरूंक नात, ते जिवे आसात. तर आमी ह्या संवसारांत जियेतना सासणाचें जिवणपण दोळ्या मुखार दवरून जिवूंक वावरुया. मागुया. बापा, तुवें आमकां सासणाच्या जिविताक रुचल्यांत देखून आमी तुका दिनवासता. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.